This program is brought to you by Ajio. अनंत गजाली अग्नीच्या सांगतान कर्तुबी गोंयकार ल्हान जाले म्हान. नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या ल्हान जाले म्हान या माळेंत तुमकां सगळ्यांक मायेमोगाचो नमस्कार आनी येवकार. गोंयचें नांव व्हड करून ल्हान जालें म्हान अशा कांय मानेस्तां कडेन ही भासाभास ज्यांनी गोंयचें नांव सबंद भारतभर आनी भारताच्या पलतडीन व्हरून संवसारभर पावयलां. ह्या लोकांच्या वावरांतल्यान, ह्या लोकांच्या श्रमांतल्यान आमी देख घेवची, आयच्या जनरेशनान नवीन कितें तरी शिकचें आनी तातूंतल्यान उर्बा उमेद घेवन आपणे अशे तरेची व्हड कर्तुबी व्यक्तिमत्वां जावपा खातीर हावेस बाळगुवचो, सपनां पळोवचीं अशे तरेचो हावेस ह्या कार्यावळी फाटल्यान आसा. अनंत गजाली अग्नीच्या सांगातान कर्तुबी गोंयकार ल्हान जाले म्हान. आयज आमचे मदीं ह्या शोंत अशें एक व्यक्तिमत्व आसा जे खरे अर्थी एक सामान्यांतल्यान म्हान जाल्लें व्यक्तिमत्व आनी जाणें फकत गोंया पुरतें न्ही, सबंद भारतभर आनीक हांव ताजे मुखार वचून म्हणत संवसारभर जंय जंय कोंकणी समाज आसा थंय थंय त्या वाठारांनी, त्या वाठारांतल्या घराघरांनी, त्या घरांतल्या दरेका व्यक्तीच्या काळजांनी सुवात मेळिल्ली आसा. आयज आमचे मदीं आसा कोंकणी संगीताच्या मळाचेर, गोंयच्या संगीताच्या मळाचेर खूब मोठें योगदान दिवपी द वन अँड ओनली लोर्नाबाय. लोर्नाबाय, आमच्या ह्या शोंत तुमकां मायेमोगाचो नमस्कार, येवकार. आमकां आयज खूब बरें दिसता की तुमच्या सारकें इतलें व्हडलें व्यक्तिमत्व गोंयकार खऱ्या अर्थान आमी प्रावडली सांगतात आमच्या लोर्नाबाय. जेन्ना लता मंगेशकराचो उल्लेख येता एक भारतांतली येदी व्हडली गायिका म्हणून, जेन्ना आमचो गोंयचो उल्लेख येता तेन्ना आमी म्हणटात येस आमच्या लोर्नाबाय. तुका येवकार आमच्या शोंत. आयज आमकां खूब बरें दिसता तुका ह्या शो भितर आमकां होस्ट करता आसतना गॅस्ट म्हणून तुमी मुजरत वेळ काडून आयल्यात म्हणून आदींच देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या संगीताचे सगळे जे आवडपी लोक आसात ते पुराय गोंयभर न्ही, भारतभर आनी संवसारभर आसात. सगळे हिंदू क्रिस्तांवांक तुमी आपल्या संगीता वरवीं एकठांय बांदून दवरिल्ले आसात. तुमची जी संगीताची आवड आसा ती भुरगेपणांत कशी तयार जाली? हांव शिकोंक खंय वचोंक ना. इट वॉज अ नॅचरल टॅलंट, गॉड गिवन टॅलंट टू मी टू सिंग. सो आय हॅव नॉट गॉन फॉर एनी ट्रेनिंग anywhere. It's a God given talent, and that's how I came to light. I'm not a Konkani singer. I'm an English singer. I used to sing in nightclubs. I've sung in all the nightclubs all over with Chris Perry, and he got me into this. That's how I became a Konkani artist. भुरगेपणांत खंयच्या पिरायेचेर तुमकां दिसलें की येस आपल्या कडेन तो टॅलंट आसा म्युजिकाचो, गावपाचो? At the age of 14. 14. आनी मागीर त्या पिरायेचेर तुमकां गायड कोण मेळ्ळो? हांव स्वताच. Nobody guided me. I on my own. Yes, and then after gradually when I got into it, then afterwards Chris Perry guided me. I see. Yeah. आमच्या सगळ्या पळोवप्यांनी खेरीतपणान भुरग्यांनी लक्षांत घेवपाक जाय की जायते फावटी आपले कडेन जो टॅलंट आसा, आपले कडेन जो पॅशन आसता तो फुडें व्हरपा खातीर गायडाची गरज आसना. कारण सेल्फ मोटिवेटेड आनी टॅलंट जो आंगांतच आसता, रक्तांतच आसता, तो आपसूक असो मुखार येत रावता. आनी त्या नदरेंतल्यान लोर्नाबायन सांगलें की आपल्या भुरगेपणांत जेन्ना एट द एज ऑफ 14 आपल्याक कळ्ळें की आपल्या कडेन संगीताचो टॅलंट आसा म्हणून, तो मुखार व्हरपा खातीर लोर्नाबायक कोणा गायडाची गरज पडली ना. ती स्वताच शिकत रावली. आयज आमी जायते फावटी म्हणटात आमकां बरो गुरू मेळना म्हणून, पण गुरू मेळना जाल्यार सुद्दां स्वता शिकपाची. आनी ती बी त्या वेळाचेर 50-60 वर्सां पयलीं लोर्नाबायन आपली ती आवड फुडें व्हरपाची तो हावेस बाळगिलो आनी लोर्नाबाय आयज लोर्नाबाय जावपाक पावला. लोर्नाबाय, तुमी सांगलें की तुमी पयलीं ओरिजिनली कोंकणी गावपी न्ही म्हणून, पण कोंकणी गायना कडेन येवचें अशें कित्याक दिसलें तुमकां? कोंकणी कडेन येवचें अशें कित्याक दिसलें? ताणें म्हाका हाडलें न्हय कांतार करूंक कोंकणी. सो तेन्ना म्हाका दिसलें दॅट मे बी आय कॅन ऑल्सो सिंग इन कोंकणी. And when I started singing in Konkani, I became very famous in Konkani. Then I had to give up singing in English and I had to start only Konkani. आनीक तुमी आदीं गायतालीं, तुमच्या ल्हान शो करतालीं किंवा तुमी सांगलें नायट क्लबांनी गायतालीं म्हणून. एक्चुअल अशें प्रोफेशनल हातूंत भितर तुमी खंयच्या पिरायेचेर आनी केन्ना? Maybe at the age of 20. 20. Yeah.
आनीक तुमचो भोवतेक जो तुमचें लायफ आसा तें चडशें मुंबय रावपाक गेलां. वय वय हय, तुमकां मुंबय रावपाक आवडटा काय गोंयांत रावपाक आवडटा? म्हाका गोंया रावंक आवडटा. कित्या खातीर? या आय लायक गोवा व्हेरी मच. जायते जाण आयज यंग जनरेशन आसा ते तुमकां फॉलो करतात Yeah. आनी तुमच्या आवाजान ते गायतात म्हणजे तुमची सॉंग्स तुमची गितां ते विशीं तुमकां कितें म्हणपाचें आसा? They shouldn't try to copy anybody. They should have their own originality. They should have their own mean style of singing and not copy any singer. That is my way of going about. You like anybody, yes. You sing, but you don't try to copy her style of singing, which I don't think anybody can do. Don't copy me also and don't copy any other singer. Have their own originality and sing. पण तुमचीच सॉंग्स जर गायतली दुसरी भुरग्यां जाल्यार ती वेगळ्या स्टायलीन गावची अशें तुमकां दिसता? वय वय सारकें. ओके ओके ही एक महत्वाची गजाल की आमी जेन्ना कोणाकय फॉलो करतात तेन्ना इमिटेट करचे परस लॉर्नाबाईन सांगलां त्या प्रमाणे आपली एक ओरिजिनलिटी आसप आनी आपले त्या हातूंत भितर आपले स्वताचें कितें तरी घालप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. Important, या या लॉर्नाबाई तुमी गोंय पळयलां फाटलीं जवळ जवळ 50-60 वर्सां आनीक 50-60 वर्सां फाटलें गोंय आयचें गोंय आनीक फुडाराचें गोंय तुमकां आयचें गोंय कम्पेर्ड टू सम 40-50 इयर्स बॅक कशें आसा अशें दिसता आनी कशें आसचें अशें दिसता मुखार एज एन आर्टिस्ट म्हणजे पर्टिक्युलरली आमचो जो धर्मीक एकवट आहा गोंया भितर ताजे विशीं तुमकां कितें सांगपाचें? आमी हिंदू क्रिस्तांव आमी जरी दोन रिलिजन्स वेगळे असले तरी वी आर वन एज अ गोंयकार. It can be very, very good. If both get together, it can be very good. आनीक तुमी आतां इतलें गितां गायल्यांत हय. तुमचें फेवरेट सॉंग खंयचें? म्हजें फेवरेट सॉंग इज तुजो मोग. तुजो मोग या आयज आमच्या पळोवप्यां खातीर एक दोन लायनी म्हणून दाखयल्यार आमकां बरें दिसतलें. रावो येता मोजान जेवण आसतना सारू येता रातनी दोण आसतना पूण रावोंक जायना मोजान तुका पळय नासतना उगडास येता उठ्ठा बसतना काळीज खोशेन बरो तूं आसतना कांयच एकनाका म्हाका तूं नासतना पूण रावोंक जायना मोजान तुजो मोग तुजो मोग तुजो मोग तुजो मोग कोरी नासतना. वा लॉर्नाबाई आनीक हेंच आमकां सगळ्या गोंयकारांक दिसता की तुजो मोग करिनासतना आमकां रावंक जायना. जेन्ना जेन्ना लॉर्नाबाई येता स्टेजीचेर आय नो की कशे तरेची एक क्रेजफूल अशें वातावरण तयार जाता. तितलो मोग तुजो गोंयकारांनी केला. When I walk up on stage, I see the crowd, you know how happy they are and the way they clap and they shout and scream when I walk on stage. It's a very great feeling. Yeah. लॉर्नाबाई तुम्ही वेगळ्या वेगळ्या सेलिब्रिटीं बरोबर परफॉर्मन्स केला तो एक्सपिरियन्स कसो आशिल्लो? म्हणजे लायक फॉर एग्जाम्पल दुसऱ्या लँग्वेजींतले अशेच सेलिब्रिटीज सिंगर्स तांचे बरोबर काम करता आसतना ऑर मुंबय रावन व्हडल्या व्हडल्या संगीतकारां बरोबर काम करता आसतना एक्सपिरियन्स तुमकां कितें आहा? It has been nice. Yeah. But you get a little nervous, no, when you're singing with other celebrities. That nervousness feeling is there. Yeah. I remember an incident in Kala Academy जंय तुमचो भोवमान जाल्लो Yeah. and I was the compare आणि सुरेश वाडकरजी मराठींतले एक नामनेचे सिंगर सुरेश वाडकरजी ते चीफ गेस्ट आशिल्ले आनी हांवें तुमकां जेन्ना माचयेर आपयलें तेन्ना सभागारांत तितल्यो टाळयांचो गोडगोड जालो सारको आनीक सुरेश वाडकरजीन तुमचें नांव डेफिनेटली आयकल्लें आसतलें पयलीं आनी तांणी तुमच्या पांयाक हात लावन नमस्कार केलो आनी त्या मोमेंटाक आमकां गोंयकारांक दिसलें की 8 crore ऑफ महाराष्ट्रा जे सुरेश वाडकरजीक फॉलो करतात आनीक अरावंड सम 50 lakh पीपल ते जे तुमकां फॉलो करतात दॅट 8 crore मराठी ऑर महाराष्ट्रीयन पीपल ते कोंकणीच्या मुखार लॉर्नाबाईच्या मुखार ते रिस्पेक्टान भागवले म्हणून सो दॅट वॉज द फिलींग. या सो सेलिब्रिटी बरोबर काम करतनाचो हे तुमचो अणभव आनीक एकूणच आतां फाटले 40-50 वर्सांतले तुमचे एक उगडासांतले खीण खंयचे जे तुमकां दिसतात की या दीज आर द मेमोरेबल मोमेंट्स ऑफ माय लायफ? Memorable moments are when I have performed abroad.
Yeah. I have performed in abroad, performed in Goa. Those are my memorable moments. असो especially- एखादो इन्सिडंट जो तुका उगडासांक उरला सारको कितें तरी घडलें अशें एखाद्या प्रोग्रामाक वीच यू रिमेंबर आनी जें तुका याद केल्यार बरें खुशालकाय दिसता. For me, every moment was good. तुमी आतां लायफा भितर इतलो अचिवमेंट केला तुमचें नांव फकत गोंयांत न्ही गोंया भायर भारतभर आनीक संवसारभर पावलां. आमी जर मँगलोर गेले जाल्यार मँगलोरच्या कोंकणी लोकां मदीं तुमी तितलींच पॉप्युलर आसात. मुंबयच्या कोंकणी लोकां मदीं तुमी तितलींच पॉप्युलर आसात. आमी जर गोंया भायर गेले इंडियेचे भायर गेले जाल्यार थंय बी तुमची पॉप्युलरिटी तितलीच आसा. हांव जाणा तुमी वेगळ्या वेगळ्या कंट्रीनी परफॉर्म केलां. सो तुमी जेन्ना इंडियेच्या भायर वचून परफॉर्म करतात तेन्ना त्या लोकांची फिलिंग्स कशी आसता तुमी आयल्यात म्हणून आणि Yeah, तुम्ही their परफॉर्म feeling is really good. They feel nice when I come. I can tell, when I walk up on stage, the people out, bahar geli tenna, they are very happy and they cheer up and they bring me on stage. Yeah, I feel nice. लॉर्नाबाई तुमी कॉम्पिटिशनांनी पार्टिसिपेट जाल्यात केन्नाय? I attended a competition where I took part in the competition. And that time I was not a full-fledged singer. I was just coming into it. But they tried to throw me out, saying that she's a singer, she's already singing, she's a crooner. But that was not the case. But the judges were interested in me. And I won that competition. Yeah, and the judges, they were wanting to throw me out, but the judges were not. They said, no, she will be there and she will sing. And I won that competition. कोणचे कॉम्पिटिशन ते? That was a Connie Francis competition which was held at the Metro Golden Mayer ओके मुंबई. in Mumbai. ओके अँड एट वॉट एज? I was very young. लॉर्नाबाई तुमच्या खंयच्या कातराक तुमकां लोकां कडच्यान चड हें मेळ्ळा म्हणजे वन्स मोर म्हणया ऑर लोकां कडच्यान चड तेंका मेळ्ळा? People liked every song. Yeah, And of every course, of song course. was like once more. Yeah, it was never ending. If they said, so I have to sing only 2 songs, it was only 2 songs, but they would not give up on that, which I knew for certain. Yeah. Many places I have gone to and they said, you are not to sing more than 2 songs. This thing is going to be, you have to sing only 2 songs and that will be over. Because they have got other things. But people are not giving up on me. When I just walk up on stage, that is the thing. आय रिमेंबर वन इन्सिडंट म्हजो इश्टान सांगिल्लो की तुमचो अमेरिकेक एक प्रोग्राम आशिल्लो युएसाक आनी द विजा वॉज नॉट रेडी टील द लास्ट मोमेंट. Last moment, आनी yes. ऑलमोस्ट एट द लास्ट आवर तुमकां विजा हें जालो. Yes, we got the visa. या आनी तुमी अमेरिकेक पावले. द मोमेंट तुमी थंय लँड जालेत अमेरिकेक थंय गोंयकार आशिल्ले ते दे वर व्हेरी हॅपी की येस फायनली लॉर्नाबाई. Lorna has come. या सो हे अशे तरेचे एक्सपिरियन्सीस कितले हॅपीनेस दिवपी आसता. Yeah, it was. I was really very happy to be in US. To be in US is a big honor. Yeah. So that was my good experience what I had. Okay. Yeah. आनी खंयचे खंयचे कंट्रीनी कोंकणी सॉंग्स तुमी प्रेजेंट केल्या? Dubai, this place in the UAE, though I have visited each and every country. I have not left out anything. US, then Mangalore, of course, I have gone to receive my award, and of course Goa. Yeah. मँगलोरचो तुमी उगडास काडलो आतां. मँगलोर तुमकां कलांगण संस्थेन Yeah. तांचो सारको प्रेस्टिजियस अवॉर्ड तुमकां Yeah, दिला. they gave me an award, वॉट yeah. वॉज दॅट फिलींग की मँगलोर सारक्या वाठारांतल्यान लोक तुमकां उगडास काडटात आनी तुमकां एप्रिशिएट करतात? It was a very great feeling to go to Mangalore. Yeah. आनीक लॉर्नाबाई आनी एक सॉंग आमच्या आयकुप्या खातीर. Cantar korun dismoje sarta chintun moga nushibak rota karzan tan mokelo jurament dilo Abgatuen kelo, karzak toploi balo, mol bailan eketrar, zaleli jurar, zaucinoi muriami, kedna separar,
Fotkiro mokori, goat maka vengendori. Ata rotta dukacho zori. Kitle काळीजनी बोर आयकोन खबर सांडले म्हणून म्हाका जाले जोबोर. वा लर्णाबाई 50 वर्सां पयलींची तीच उमेद, तो जोश. होय. वॉट इज द सिक्रेट बिहाइंड दिस? There is no लर्णाबाई इज secret स्टील as- यंग. yeah. There is no secret as such. पूण कित्याक लागून आयजूय तो जोश कसो उरला? I think the Josh is the people behind that. Yeah. And God, of course. आनी लायफांत आतां कितें मेळोवपाचें उरलां अशें दिसता दॅट यू हॅव नॉट एचिव्ड सो फार? आशिल्लें एक स्वप्न आशिल्लें आनी जें स्वप्न उरलां इनकम्प्लीट अशें. I don't think there is anything. Yeah. सो यू आर हॅपी वीथ? I'm happy. व्हेरी इम्पॉर्टंट मॅसेज आमी आन्सरांतल्यान घेवपाक जाय, रिप्लायांतल्यान, की मनशान हॅपिनेस वा आपूण जें कितें मेळयलां तातूंत आपणें हॅपिनेस मेळोवपाक जाय. एंड लॉर्नाबाय सेज दॅट शी इज हॅपी वीथ वॉट एवर शी हॅज एचिव्ड सो फार इन आर लायफ. लॉर्नाबाय, तुमकां हाजे मुखारय अशेच वेगळे वेगळे तरेचे हॉनर्स आनी हें मेळत उरचे अशें आमकां दिसता. तुमकां जें हॉनर मेळ्ळा फ्रॉम द स्टेट, फ्रॉम द कंट्री आनी फ्रॉम गव्हर्मेंट एट गव्हर्मेंट लेवल अशें धरया, ऑर फ्रॉम डिफरंट NGOs आसत, वेगवेगळ्यो संस्था आसत, आर यू हॅपी वीथ दॅट हॉनर, ऑर डू यू एक्सपेक्ट की आनीक आपल्याक हॉनर मेळपाक? No, I expect more. I'm not very happy. I expect more. आमी मुद्दाम लक्षांत घेवपाक जाय की लॉर्नाबाईक जे डिजर्व आसा अशे तरेचे हॉनर And मेळपाचे I want to get the Padma Shri. आनीक येस, हांव ताजे मुखार वचून म्हणत वाय जस्ट पद्मश्री, बिकॉज लॉर्नाबाई डिजर्व्स पद्मभूषण, पद्मविभूषण सारके अवॉर्ड. आनीक तो अधिकार, तो फक्त अधिकार लॉर्नाबायचो न्ही, तो मेळप हें फक्त लॉर्नाबायचें भोवमान न्ही, तो सबंद गोंयकारांचो भोवमान, तो कोंकणीचो भोवमान. आनीक आमच्या शासनान आसत किंवा वेगळ्या वेगळ्या व्यक्तींनी आपल्या पावंड्याचेर, संस्थांनी आपल्या पावंड्याचेर आमी खऱ्यांनीच यत्न करपाक जाय की लॉर्नाबायचो भोवमान हो राष्ट्रीय पावंड्याचेर जे पद्म पुरस्कार आसात ते पद्म पुरस्कार वीच शी डिजर्व्स, कारण फाटलीं 50-60 वर्सां सातत्यान काम करप संगीताच्या माळाचेर, आनी हें करता आसतना लोकांक एकठांय हाडप, इरिस्पेक्टीव ऑफ रिलिजन्स, एकठांय हाडप, तांकां बांदून दवरप आनी तांकां आपल्या आर्टांतल्यान, तांकां आपल्या टॅलंटांतल्यान पिशें करप, अशे तरेचो जो हें आसा, काम आसा, वावर आसा, तें लॉर्नाबायन केल्लें आहा. लॉर्नाबाय, तुमचें पिसो हें उतर म्हणजे आतां उलोवपांत आयलें, पिसो हें एक कातार तुमचें खूब फामाद गोंया भितर, इट्स व्हेरी पॉप्युलर एमॉंग्स द यंग जनरेशन. Young generation. या कशें कितें आयलें तें सॉंग? वॉट इज द बॅकग्रावंड ऑफ दॅट सॉंग? कारण तुमची सगळीं सॉंग्स जर पळयलीं जाल्यार पिसो, बेबदो, ही सगळीं सॉंग्स जी आसात, पिसो वर्ड आशिल्ली ऑर बेबदो, Bebdo, yeah. तांचे फाटलो बॅकग्रावंड कितें? This you'll have to ask the lyric writer. No, I don't know. ओके. Yeah, the song was given to me. I sang it. हा. आनी तुमी जेन्ना खंयचें सॉंग म्हणटात तेन्ना ताची तयारी कशी करतात? Means it is done in a studio, no? या ऑफकोर्स, बट Yeah. धरून चली हांव But now it is not this thing. Before the musician and the singer would be, I would be in a separate cabin and they would be outside. And it is to be done together. आतां तशें ना. आतां मूज आपणाचें वाजोवन भाजोवन सगळे गेले. आनी मागीर हांव येता एकली आनी हांव आयकोन I sing. आनीक तो लिरिक्स तुमचे कडेन आयले उपरांत तुमी समजून घेतात तातूंतले पयलीं? Yeah. आसा ते. घेवंकूच जाय. या आनी अशें केन्ना ऑकेजन आयलां जंय तुमकां यू आर नॉट हॅपी विथ द ट्यून आनीक तुमी I सांगलां? tell them if I'm not happy with the tune, if I don't like it, I tell them straight I'm not interested. लॉर्नाबाई, तुमचें भुरगेपण हें हांव जर सारको आसत जाल्यार साळीगांव गांवांत गेलां, बरोबर? सो त्या वेळा वयलें भुरगेपणांतल्यो यादी उगडास? आमी चड करून गोंया येतालीं ओन्ली when we were in school. Our parents used to bring us for holidays to Goa in Saligaon. Only when during vacation, not otherwise. We used to not come to Goa. Only during vacation आमी गोंया येतालीं. And we used to like Goa. कोंकणीचो मोग कसो तयार जालो काळजांत? आमच्या घरांत आमी कोंकणी तितली उलयनात. We speak only English. Konkani very seldom. But when I was asked to do this Konkani thing,
तेन्ना म्हाका मोग लागलो कोंकणीचो. And that's how I started singing in Konkani. I started speaking Konkani and singing in Konkani. Yeah. ओके. आयज इतल्या वर्सांनी जेन्ना एक लोर्ना बाय एक लेजेंडरी फिगर जाला, एक सेलिब्रिटी जाला, तेन्ना तुमच्या अचिवमेंटाचो एक क्रेडीट कोणाक दिवचो दिसता काय यू आर द ओनली तुमच्या हिसपान? No, the credit also goes to the person who has taught me, not me alone. Only had a voice. I didn't know anything else. But the credit also goes to Chris Ferry because he's the man behind this. He's the man who taught me. He's the man to bring me into this. And that is the credit goes to him. लोर्ना बाय, कोंकणी संगीताचे स्पेशलिटीज कितें? They are important. These instruments are very important for Konkani songs. Yeah. Saxophone आसा, Saxophone asa, trumpet asa, गिटार, वायोलीन. guitar, violin. सो ही सगळी म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंटांनी आमचे कोंकणी संगीत चड गिरेस्त केला. Boy. फ्रॉम झॅज टू कोंकणी तो जो हें आशिल्लो स्विच हें करप तो एका हातूंतल्यान म्युजीक फॉर्मांतल्यान दुसऱ्या म्युजीक फॉर्माक, तो ती जर्नी कशी आशिल्ली? For me, like it was, I was feeling very out of place because from coming into from jazz to jump into Konkani, it was very difficult because basically I was only a jazz singer, and to sing Konkani when I had not sung Konkani, I used to not speak Konkani, sing Konkani, so it was very difficult. Yeah, so I first gave my answer as no, that I am not going to sing. I don't want to sing Konkani. But then I was, forced into it, and gradually they started teaching me, and then I got a liking to it, and then I started singing Konkani. लोर्ना बाय, तुजेर इतलो उपाट मोग केला गोंयकारांनी आनी Yeah, कोंकणी so- लोकांनी, तांचे विशीं कितें फिलिंग्स एक्सप्रेस करपाक सोदतले थ्रू आवर शो? They should not give up on this language and should carry on, because if they like something, they should not stop it. And this language is such a nice, beautiful language, and if it is, and it's liked by people, no? Yeah. So that is why I say that they should continue with this. आनी तुजो मोग लोकांनी केला Oy, त्या विशींची फिलिंग्स हांव म्हणटा. that moog will never die, no? That moog will never die. Yeah. तो मोग उरतलो Sadant uttolo, sadant. It will never die. लोर्ना बाय, हो शो आमी आयज हांगा थांबयतात. पूण तुजें एक कातार निमाणे कडेन परत आयकुपाक आमकां आवडटलें. निमाणें शो आमचो सोंपतना लोर्ना बाय आमचे ह्या शो भितर आयले आनीक लोर्ना बायन आमकां आपल्या जिविता विशीं, कोंकणी संगिता विशीं साबार गजाली आमकां सांगल्यो. लोर्ना बाय, आमच्या ह्या कार्यावळींत तूं आयलें म्हणून चड आनीक चड देव बरें करूं. ह्या हो शो सोंपता आसतना तुज्या आवाजांतलें एक कातार आमकां आयकुपाक आवडटलें आनी मागीर ताजेर हो शो आमी सोंपोवया. Sodantin veteli munonre Lisboa Noroa satuisor Awasare goa Cintlelentin top puren zalar puro Redeva Coșizateli Volontel Lisboa Despezalar zau Tu-i sora veteli, noreac meu toțau, Caza ruizateli, Lisboa țogau, S-o dansa poiteli, Poitos Lisboa, Viva Regoa, Gara iteli.